नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भरती परीक्षांनी जाल्ल्या अनियमिततेक झारखंडाक विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आयज 17व्या दिसा पावला. विद्यार्थ्यांनी आपलो मोर्चो सध्या विधानसभे कडेन वळयल्या जाल्यार कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय हे खातीर पोलिसांनी खासा सुरक्षा वेवस्था केल्या. रांची हांगा पोलिसांनी टियर गॅस आनी लाठीचार्ज केल्ल्याची बातमी आसा तरी लेगीत विद्यार्थी नेटान विधानसभेच्या वाटेर मुखार वचत आसा. जीपीएससी जेएससी सुधारणा मंचाच्या फुडारपणाखाला विद्यार्थी जयपाल सिंग मुंडा स्टेडियमांतल्यान विधानसभेकडेन मोर्चा काडलो. जेएससी आणि सीजीएल परीक्षा रद्द करची आणि अनियमिततायेची सीबीआय चौकशी करची अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्या. विद्यार्थ्यांचो 98% मागण्यो मान्य जाल्या असो दावो सरकारान केला. पण निदर्शक विद्यार्थी आपल्या मुखेल मागण्यांचेर ठाम आसा. छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं. हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन निमण्या सप्तकांत पावला. झारखंडात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचेर पोलिसांनी केल्ल्या कारवायेचो मुद्दो तशेंच हेर कांय मुद्दे दवरून विरोधकांनी लोकसभेचे तशेंच राज्यसभेंत लेगीत बरोच बोवाळ केलो. हाका लागून दोनूय सभाघराचे कामकाज 2दा स्थगीत जाले. ह्या बोवाळा मजगतीं कांय मुखेल विधेयकां सादर जालीं. न्यायालयीन सुधारणा विधेयक 2026 आज लोकसभेंत मांडले. पयलेच खेपे स्थगीत जाल्ल्या उपरांत दनपारां 12 वरांचेर सभाघरांत परतून एकठांय जाले तेन्ना विरोधकांच्या बोवाळामदीं कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल हांणी हें विधेयक सादर केलें. उपरांत कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी खण आनी खनिज उदरगत आनी नियमन दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडलें. ह्या विधेयकाक खण आनी खनिज उदरगत आनी नियमन कायदो 1957 हातूंत दुरुस्ती करपाचो यत्न केला. तेहलकाच्या आदले संपादक तरुण तेजपाल हांकां न्यायालयान दोशी थारायले उपरांत काँग्रेसीन तरुण तेजपालांक वांगडा आशिल्ले पक्षाचे संबंध लोकां मुखार दवरचे अशें आवाहन भाजपा म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी पत्रकार परिशदेंत केला. ह्या प्रकरणात काँग्रेस उगी कित्याक असो प्रश्न तांणी काँग्रेसीक केला. आज की स्थिति में इसका रेलेवेंस ये है कि यह स्थापित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आपराधिक प्रवृत्ति के संदिग्ध लोगों को मीडिया में प्रयोग करके राष्ट्रवादी सरकारों को के खिलाफ साजिश करती रहती है और जांच से भागती है, उनको कानूनी मदद देती है और जब वो सजा याफ्ता हो जाते हैं उसके बाद उनकी गूंज म्यूट हो जाती है. इसलिए हमारा उनसे बहुत स्पष्ट यह सवाल है कि कांग्रेस ने अभी तक इस पे जवाब क्यों नहीं दिया और यह देश की जनता के सामने एक चित्र है कि किस प्रकार से कांग्रेस साजिशों में शामिल होती है, जो साजिशें गलत साबित होती हैं, फिर उन लोगों की मदद करती है. तो मैं गोंयांतलो नुस्तेमारी वेवसाय अदीक आधुनीक आनी सक्षम करपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मत्स्य साधना क्षेत्र ह्या विकसीत केल्ल्या खासा ॲपाचें उक्तावण केलें. राज्यांतल्या दर्या संसाधनाचो योग्य वापर करून गोंयची ब्लू इकॉनॉमी अदीक घटमूट करपा खातीर सरकार यत्न करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ही कार्यावळ गोंय विद्यापीठ आनी मत्स्य वेवसाय संचालनालय हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली. गोंय विद्यापीठ आनी मत्स्य वेवसाय संचालनालय हांच्या मजगतीं ह्या वेळार समजिकायेची कबलात लेगीत जाली. Every fisherman understands that every trip into the sea carries both the opportunities and uncertainty. The weather condition can change quickly and locating the productive fish ground is often requires the experience and patience.
For generations, our fishermen have developed their knowledge of the sea. The wisdom remains invaluable. Today, the scientific research can strengthen that knowledge and help them to make the better decision before they even leave the shore. That is the significance of the Matsya Santanam Kshetram applications. Developed through the research of the Professor Harilal V. Menon and his team, and with the valuable contribution of Dr. Arjun Adhikari, and these applications uses satellite observations and oceanographic data to identify the potential fishing zone. Beyond the technology, it is a very simple objective to help the fishermen and productivity fishing areas more efficiently. When the fisherman spends the less time in searching for fish, the fuel consumption comes down. The operational costs reduce. The chances of the better catch improve. The more quality and valuable time is saved. गोंयांतल्या रशियन फेडरेशनाच्या मानस वाणिज्य दूतावास कार्यालयाचे उक्तावण आयज पणजेंत जालें. ह्या वेळार मुंबयच्या रशियन फेडरेशनाचे वाणिज्य दूत इवान फेटिसोव आनी गोंयच्या रशियन फेडरेशनाचे वाणिज्य दूत वरुण आल्बुकेर हांच्या हस्तुकीं हें उक्तावण जालें. जायते रशियन नागरिकांक गोंय आवडटा. हांगा स्वतंत्र कार्यालय आशिल्ल्यान येता त्या पर्यटक हंगामा खातीर तयारी करपाक मजत जातली अशें फेटिसोव हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. And with the help of a brilliant team of our honorable consul, Mr. Varun, we're preparing for tourist season because it's very important that our citizens to feel comfortable in Goa because there are a lot of new opportunities, new constructions for tourists. So that is why his work and work of his team is really important. And today you see the renovation of the office, and I think after this, our citizens and our Russian tourists will feel more comfortable because to present in such a nice place, it's really beautiful. पर्यटकांची तशेंच नागरिकांची सोय जावची तशेंच भारत आनी रशिया हांच्या मजगती वेपार वाडोवचो असो हेत ह्या कार्यालयाचो आसतलो अशें वरुण आल्बुकेर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. Landmark occasion because it's the first time we are opening a formal office for the honorary consul, and this office has been set up to dedicatedly look after the Russian tourists and the Russian citizens who are living in Goa, to provide them all kinds of assistance as and when they require. ह्या वेळार मुंबयतल्या रशियन वाणिज्य दूतावासा वरवीं मॉस्को बियॉन्ड दी हेडलायन ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण लेगीत जालें. पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी कोरगांवच्या दिव्यांगत विद्यार्थी दक्ष राजेंद्र पळजी हाका दिसपट्ट्या वावराक हालचाल करपाक मजत जावची म्हण इलेक्ट्रीक खुर्ची भेटयली. दक्ष पळजी हांणी कांय दिसां पयलीं इलेक्ट्रीक खुर्चीची मागणी केल्ली. ताची दखल घेत आमदार आल्लेकार हांणी ताका मजतीचो हात फुडें केलो. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी हजर आशिल्ले. And in there, I mentioned requirement of automatic wheelchair for my basic movement. And now in 7 days, I am receiving a brand new automatic wheelchair, to which I am thankful of sir. And also I want to thank him for his transportation cost he is giving to me. I am thankful of Praveen Adekar sir. I feel that he is the person who thinks for people and is there to help them in their bad times. And we should support him so that he can continue doing his good work. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.